परत एकदा येवकारता, परत सगळ्यांक येवकारता. देव बरें करूं सर ह्या येवकार भाशणा खातीर. म्हाज्या वयल्या सगळ्या मानेस्तांचें आमी फळांची परडी भेटोवन स्वागत करतात. सुरवेक सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे आनी कला संस्कृती मंत्री हो मानेस्त श्री गोविंद बाब गावडे. मानाचे सोयरे या सुवाळ्याचे खास उपस्थित आदरणीय आमदार मय मतदारसंघ श्री प्रेमेंद्र शेट. कला आणि संस्कृती सचिव श्री सुनील आमचीपाका. पहिले फावट ते आमच्या कार्यावळीक सेक्रेटरी ह्या नात्यान ते व्यासपीठ सोबयतात. वॉर्म वेलकम सर. या दोन्ही पुरस्कारांच्या जी निवड समिती असता तांचे अध्यक्ष आदरणीय श्री कमलाकर म्हाळशी सर आणि पौर्णिमा केरकर मॅडम. आमच्या खात्याचे संचालक श्री सगुण वेळी आणि उपसंचालक संस्कृती श्री मिलिंद माटे. खूपशो गोष्टी जेन्ना पयले फावट जाता तेन्ना त्या फाटल्यान एका मनशाचो हात असता, ताची तकली असता, ताची सुपीक अशी कल्पना किंवा सृजनात्मक असो विचार असता आणि तोच विचार आमच्या मानादिक मंत्र्यांचो. 41 ते 59 वर्सां म्हणजे 40 वर्षापर्यंत आम्ही कला आणि संस्कृती संचालनालय युवा सृजन पुरस्कार भेटयतात तरणाट्या कलाकारांक उर्बा दिवपा खातीर आणि तांच्या कलेची तोखणाय करपा खातीर. तशेंच 60 वयर आमच्या कडेन कला गौरव आणि राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार आसात. पूण हो जो मदलो गॅप आसा 41 ते 59 त्या पिराये मदीं येवपी कलाकारांचोय त्यांच्या कलेचो भोवमान जावपाक जाय, तांच्या गुणांची कदर जावपाक जाय अशें भोवमानेस्त मंत्र्यांक दिसलें आनी ताका लागून अंदूच्यान हो कला वृद्धी पुरस्कार नव्यान सुरू जाता. खऱ्यांनीच जोरदार ताळयो जावपाक जाय ह्या कल्पना शक्ती खातीर. तशेंच दुसरी गजाल म्हळ्यार अंदूच्यान कला गौरव आणि कला वृद्धी या दोनूय पुरस्कारांचे ब्रोशर्स आम्ही तयार केल्यात आणि तांचेय बी उक्तावण हांगा जातले. देखून सदाकाळ तुमच्या कडेन तो एक संग्रहित दवरपा सारखी अशी ही पुस्तिका हांव आमच्या मंत्र्या लागीं मागता की ह्या ब्रोशराचे उक्तावण करचे, रिलीज करचे. फोटोग्राफर भोमानेस्तांनी कला वृद्धी पुरस्कार आणि कला गौरव पुरस्कार या दोनूय पुरस्कारांच्या जैतिवंतांची माहिती आशिल्ले ब्रोशर आताच प्रकाशित केल्ले आसा. देव बरें करूं. हे उपरांत आमी रोखडेच पुरस्कार वितरण समारंभाकडे वळया. कला वृद्धी पुरस्कार 2024-25 अंदूची ही पहिली खेप आणि नाट्य मळार हो पुरस्कार जोडला श्री उदय साजी तिळवे हांणी. आमी मोठ्या मानान आणि वाजत गाजत उदय बाबाक माचेर घेवन येतात. तुमकां येवकार आणि खूप खूप परबी. गोयच्या फोंडे तालुक्यातल्या नागेशी बानोडे हांगा रावपी उदय साजी तिळवे हे गोंयांतले फामाद नाट्य कलाकार आसात. पिरायेच्या 7व्या वर्सा सावन ते रंगमाचेर वावुरतात. तांणी कोंकणी, मराठी तशेंच मालवणी भाशेंतल्या नाटकांत वेगवेगळे तरेच्यो भुमिका रंगयल्यो आणि गाजयल्यो. तांणी वट्ट 125 नाटकांक पार्श्वसंगीत दिल्लें आसा. गोयच्या विंगड विंगड वाठारांत जाल्ल्या नाटकांनी तांणी वेगवेगळ्यो तरेच्यो व्यक्तिरेखा रंगयल्या. मुंबय, दिल्ली, उडपी, मंगळूर, बेंगलोर, कारवार अशाय वेगवेगळ्या थळांनी तांणी आपली नाट्यकला सादर केल्या.
आतामेरेन तांणी 15 नाटकांचो कोंकणीत अणकार करून ती नाटकां गोंयच्या विंगड विंगड वाठारात सादर केल्यात आणि 15 नाटकांचे दिग्दर्शन केल्या. बसका घेवची फाटल्यान. नाट्य मळार हो पुरस्कार जोडला फामाद अशे नाट्य क्षेत्रातले वावुरपी श्री योगेश गजानन कापडी हांणी. तुमकां खूब परबी आनी हो पुरस्कार स्वीकारपा खातीर तुमकां माचेर येवकार दिता. परवरी बार्देस इथले श्री योगेश कापडी हे लहानपणापासून रंगभूमीवर आपली कला सादर करत असतात. पोस्टर डिझाईन आणि नाट्य स्पर्धेत उत्कृष्ट नेपथ्य सादर करून अनेक वेळा प्रथम क्रमांकाची बक्षिसं मिळवली आहेत. उत्कृष्ट नेपथ्यकार म्हणून त्यांचा नावलौकिक झालाय. चित्रकलेच्या आवडीमुळे त्यांनी गोवा कला महाविद्यालयात प्रवेश घेतला. तिथे डिझाईन आणि व्हिज्युअल आर्ट यामध्ये त्यांनी स्पेशलायझेशन पूर्ण केलं. पणजीच्या रुद्रेश्वर या कला आणि सांस्कृतिक संस्थेत काम करण्याची संधी प्राप्त झाली. आतापर्यंत 40 नाटकांसाठी आणि एकांकिकांसाठी प्रतिकात्मक आणि सर्जनशील नेपथ्य त्यांनी साकारलं आहे. नाट्यमळार पुरस्कार जोडपी श्रीमती मीनल दामोदर कामत. फोंडा महालातली मीनल दामोदर कामत. गोव्यातील समृद्ध नाट्यकलेचा वारसा चालवणाऱ्या मीनल दामोदर कामत यांनी बालवयातच 8व्या वर्षापासून रंगभूमीवर पाऊल ठेवलं. अभिनय कौशल्यानं आणि गायनानं नाट्यरसिकांची मनं त्यांनी जिंकून घेतली. तसंच अनेक बक्षिसं आणि पुरस्कारही प्राप्त केले. गोमंतक मराठी अकादमी नाट्य स्पर्धा, राजीव कला मंदिर महिला नाट्य स्पर्धा, अगट नाट्य स्पर्धा अशा अनेक स्पर्धात्मक रंगभूमीवर त्यांनी आपली कला दाखवली. अनेक सुप्रसिद्ध नाट्य संस्थांसाठी त्यांनी आपला अभिनय सादर केलेला आहे. आसन ग्रहण करा. साहित्य मळार हो पुरस्कार जोडला श्री अविनाश कुंकळकार हांणी. कालापूर बान आराडी हांगचे अविनाश कुंकळकार हे फाटली 30 वर्सां लेखन, वाचन, मूर्तिकला, चित्रकला, नाट्यकला, सजावट अशा मळांचेर वावुरतात. भांगरभूंय दिसाळ्यात, बिंब मासिकात तशेंच बेळगावीच्या उजवाड म्हयनाळ्यात तांच्यो कथा, कविता, नाटकां, नाटकुली आणि बाल साहित्य उजवाडाक येता. कोंकणी लेखक संघ, गोंय आणि गोवा आदिवासी साहित्य संघाचे वांगडी म्हणून ताय काम पळयतात. वेगवेगळ्या सर्तींनी वांटेकार जावन जायती इनामां मेळोवपी अविनाश कुंकळकार. तियात्र मळार आपले खास नाव करपी श्री प्रदीप आनंद नाईक. प्रदीप नाईक हांकां आतां मेरेन गोंयांत, हेर राज्यांनी तशेंच जागतीक पावंड्याचेर कितलेशेच पुरस्कार फावो जाल्ले आसात. पूण आज हो घरचो सन्मान तांच्या नावार. पिरायेच्या 4थ्या वर्सा सावन तांणी रंगमाचेर पाल दवरले आणि कोंकणी, मराठी, हिंदी असे नाटकां, सिनेमा, शॉर्ट फिल्म्स अशा वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान त्यांनी आपली कला सादर केली. हाली तियात्र मळार तांचे नाव खूप गाजला. तशेंच वेगवेगळ्या पुरस्कारांचे मानकरी आशिल्ले श्री प्रदीप आनंद नाईक हांकां तियात्र मळार हो पुरस्कार फावो जाता. भजन मळार पुरस्कार फावो जाता श्री विष्णू धना नाईक फोणेचे. जोरदार ताळयो या सगळ्या पुरस्कार जैतिवंतां खातीर जावपाक जाय. विष्णू धना नाईक पारपतीवाडा, बांदोडा, फोंडा येथील समर्पित भजनी कलाकार. त्यांनी भजन परंपरेच्या क्षेत्रामध्ये महत्त्वपूर्ण असं योगदान दिलंय. गोवा राज्यातील विविध भागामध्ये तसंच गोव्याबाहेर महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ, राजस्थान या राज्यामध्ये भजनं सादर केलेली आहेत. गेल्या 32 वर्षापासून विविध संस्थांतर्फे आयोजित भजन स्पर्धांमध्ये ते सहभागी झाले. कला अकादमीच्या राज्यस्तरीय तसंच विभागस्तरीय स्पर्धेमध्ये त्यांनी बक्षिसं पटकावली.
म्युझिक या म्हळ्यार साल्सेटची श्रीमती एना लुएला डिसूजा इ फोर्टस, जांकां लुलू फोर्टस म्हणून वळखतात, तांकां हो पुरस्कार फावो जाला. जोरदार ताळयांनी तांचे स्वागत करया, अभिनंदन करया. हार्टी कंग्रॅच्युलेशन्स. Ana Luella D'Souza इ Fortes, popularly known as Lulu Fortes, is one of the Goa's most popular singer. She can easily be called as an ambassador of Goan music. She has represented Goa at innumerable music festivals in Goa and around the world. Professionally, she began her career during early 80s, performed at various places. Dogai Tu Ani How being a very popular one nowadays. She has sung the theme song of Goa Day function, Proud to be a Goan, written by Magno. Currently freelancing for shows and performing at popular Holiday Inn brunch and few restaurants. लोककलेच्या मळार हो पुरस्कार फावता उल्हास नारायण केरकार हांकां. हांव मागता आदरणीय श्री प्रेमेंद्र शेठ हांचे लागीं की फुडले पुरस्कार तुमी भेटोवचे. कुट्टी फोणे हांगा रावपी उल्हास केरकार हे एक उमेदीचे लोककलाकार. शिगमो भेंडलो अशा गोंयच्या लोकोत्सवांनी तांणी व्हडा उमेदीन वांटेकार जावन आपल्या कला कौशल्याचे सोबीत सादरीकरण करून तोखणाय आनी नामना मेळयल्या. घोडेमोडणी गोफ दिवल्यांचो नाच ही तांची खाशेलताय. लोककलेच्या मळार हो पुरस्कार फावो जाला श्री विजय श्रीधर देसाय हांकां. विजय देसाय हे जिवंत पुतळे साकार करपी म्हणून सगळ्या मदीं फामाद आसात. लोटले गावातल्या बिग फूट हांगा तांणी 2014 सालाक कुंभाराचो जितो पुतळो साकार केलो आनी तेन्नाच्यान ते वेगवेगळ्या व्यक्तिमत्वांचे पुतळे साकार करतात. लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्डात तांचे नाव लेगीत नोंद जाले. तांकां मनकाळजा सावन परबी ते एक रक्तदाते देखील आसात. तांणी 34 फावटी रक्तदान केल्ले आसा. इश्टानो, ह्या पुरस्काराचे स्वरूप वट्ट 25,000 रुपया यादस्तीक आणि प्रमाणपत्र असे जावन आसा. क्राफ्ट या मळार हस्तकलेच्या मळार हो पुरस्कार फावता गिरीश रतन नावेलकार हांकां. फोंडे म्हालांतले गिरीश रतन नावेलकार. माशेल हांगा रावपी नावेलकार बाब हे देखावे, चित्ररथ आणि हस्तकलेचे नामनेचे असे फामाद कलाकार आसात. ह्या मळार तांणी 40 वर्सां जीव ओतून वावर केल्लो आसा. BFA पुराय केल्या उपरांत जायरातीच्या मळार तांणी आपल्या वाटचालीक सुरवात केली. फाटल्या 15 वर्सां परस चड काळ तांणी माशेल नागरीक समिती आणि वेगवेगळ्या कला सागर अशा वेगवेगळ्या पंगडा खातीर शिमग्यातले चित्ररथ तयार केले. प्लास्टरच्या मूर्तीक तांणी सैमीक मूर्त्यांचो पर्याय दिलो. टाकाऊतून टिकाऊ ही संकल्पना राबोवन तांणी गणेश मूर्त्यो असे जायते देखावे बी उबारले. श्री गिरीश रतन नावेलकार. आणि पेंटिंग या मळार हो पुरस्कार फावो जाता श्री कालिदास काशीनाथ सातार्डेकर हांकां. कालिदास सातार्डेकर हे एक अष्टपैलू आणि कुशळ कलाकार जावन आसात. गोंय कला महाविद्यालयातल्यान तांणी फायन आर्ट्सची पदवी मेळयली. उदकारंग, एक्रेलिक, तैलचित्र, शिल्पकला, हातबरप कला, लघु फिल्मांनी बी ते हुशार आसात. वेगवेगळ्या प्रतिष्ठेच्या अशा आर्ट एक्झिबिशनांनी तांणी तांची कला आणि पेंटिंग सादर केल्ले आसा. शिक्षक म्हण तांणी भारतात आणि परदेसात कृती सत्रां, प्रात्यक्षिकां आणि शिबिरांतल्यान जायत्या जाणांक मोलाचे अशें मार्गदर्शन केलें. श्री कालिदास सातार्डेकर. सगळ्यांक परबी एक ग्रुप फोटो भौमानेस्तां बरोबर घेवया आणि कलावृत्तीच्या सगळ्या जैतिवंतां लागीं मागता की ग्रुप फोटो उपरांत तुम्ही सभाघरात वचून परत बसका घेवची. फोटो काढले का माझ्या साठी राहा.
हां सगळ्यांक सांग प्रसादाक मेन ते प्रसाद साईड कुठे रे प्रसाद केस काट साडी रे गणेश ते बरें करू तुम्ही 1-2 मिनटां खातीर परतून बसका घेयात आमी कलावृद्धी पुरस्कार जैतिवंतांच्या वतीन दोग कलाकारांचे मनोगत आयकतली मागीर तुम्ही सभाघरात वचून बसपाक हरकत ना हांव मागता श्री योगेश कापडी हांच्या लागीं की तांणी आपले मनोगत उक्तावचें नमस्कार गोंय सरकार कला आणि सांस्कृतिक संचालनालय कलावृत्ती कला गौरव पुरस्कार 2024-25 पुरस्कार विठवण सोहळे मुखेल सोयरे श्री गोविंद गावडे सर कला आणि सांस्कृतिक मंत्री गोंय सरकार मानेचे सोयरे श्री प्रेमेंद्र शेठ सर आमदार मय मतदारसंघ श्री सुनील अंचपका सचिव कला आणि सांस्कृतिक गोंय सरकार श्री कमलाकर मार्ची सर सौ पौर्णिमा केरकर अध्यक्ष पुरस्कार निवड समिती श्री सगुण आरबेडीप सर संचालक कला आणि सांस्कृतिक संचालनालय गोंय आणि मिलिंद माटे सर आणि जमिल्ले प्रेक्षक मित्र आणि परिवार कला विश्वात कलावृत्ती अवॉर्ड जाहीर करून सरकारान योग्य असे पाऊल उचलला युवा सृजन आणि कला गौरव ह्याच्या मदले कलावृत्ती अवॉर्ड 45 ते 60 पिरायेच्या कलाकारांक ऊर्जा मेळची या हेतून या पुरस्काराची योजना या वर्षापासून सरकारान अंमलात हाडली त्या खातीर सरकारचे आणि डायरेक्टर ऑफ आर्ट अँड कल्चर डिपार्टमेंटाचे अभिनंदन आणि धन्यवाद हांव करता आणि अशेंच ह्या फुडें सुद्दां कलाकारांक मान आनी उर्बा वाडोवपाची योजना सरकार हाडटले याची आशा बाळगिता 60 वर्षी पिराय फुडले कलाकारांनी आज पर्यंत मॅन्युअल और क्लासिक काळात काम केलें तांणी खूब पयलीं काम केलां आणि दुसरे कडेन युवा जांणी डिजिटलायझेशनचेर भर दिली आज दिसून येता टॅक्नॉलॉजी खातीर खुबशीं कामां सोपी जालीं जी कामां पयलीं मॅन्युअली जातालीं फॉर एक्झाम्पल बॅकग्रावंड म्युझिक लागून टेप रिकॉर्डरचो वापर जातालो एक नाटक करपाक किमान 50 ते 60 टेपी घेवन तयार करच्यो पडटाल्यो लायट डिझायना भितर खूब कमी व्हरायटीज आशिल्ल्यो पण दुसरे कडेन आजचे युवा इंटरनेट आणि लॅपटॉपच्या मदत घेऊन खूप कितें करतना पळोवपाक मेळटा फ्री एडिटींग ॲप लागून खूब कामां सोपी जालीं रेफरन्सीस जे पयलीं सोदचे पडटाले ते आज बटनाक एक बटन दामतकीर मेळपाक लागले पूण हो जो 45 आनी 60 पिरायेचो गट खरोखरच भाग्यशाली खरोखरच लकी म्हणजे आमी सगळे पिरायेचे लोक ह्या पिरायेच्या कलाकाराक मॅन्युअल ते डिजिटलायझेशन अशें एक सुंदर अशें ट्रान्झिशन पळोवपाक मेळ्ळें आमकां त्या खातीर हो कलाकाराचो गट मॅन्युअल आणि डिजिटल टॅक्नॉलॉजी या दोन्ही माध्यमांचेर आपले वर्चस्व सिद्ध करपाक शकलो ब्लॅक अँड व्हाईट टू कलर टीव्ही टेलिफोन टू मोबाईल टायपरायटर टू कॉम्प्युटर ही सगळी ट्रान्झिशनां ह्या पिरायेचो गट पळोवपाक शकलो त्या खातीर मदलो गट सरकारान तयार करून युवा आणि जाणट्या कलाकारां मदलो जोडपी एक पूल ना जाल्यार एक दुओ असो तयार केलो हो गट दोन्ही जनरेशनाक बरोबर घेऊन वचपाक सक्षम आसतलो ताचे कडेन मॅन्युअल वर्काचें आनी लेटस्ट टॅक्नॉलॉजीचें एक्सपिरियन्स ज्ञान भरपूर आसा गोंय हें कलेचें खाण आसा अशे कितलेशे गुणी कलाकार गोंयांत वावरतना दिसतात पूण ह्या त्या कारणान लायमलायटा पासून पयस गेलेले दिसतात अशा लोकांक सोदून काडून गोंयच्या नांवाक आनी कलेक भर दिवपाचें काम करतात अशांक सोदून काडप हें फक्त सरकाराचेंच काम न्ही तर प्रत्येक संस्थेचें आणि कलाकाराक उजवाडाक हाडपाची जबाबदारी घेवपाचें गरजेचें आसा आज गोंयांत टॅक्निकल टिमीची कमतरता जाणवतना दिसता ऑफ स्टेजचें इम्पॉर्टन्स आनी चिंता दिसपाक लागले हें एक बरें पेड प्रोफेशन जावपाक येता आयच्या तरुणाक हें जाणून घेवपाची खूब गरज आसा हाचो विचार करपाक जाय मनशाक कसली तरी हॉबी आसप हाज्यांतलें सुख ना हॉबी हें आजकालच्या जिवनाचें एक वरदान जावन आसा आणि त्याच हॉबीज एक प्रोफेशन जाता तेन्ना दुदांत साखर पडटा असे खूब कमी लोक आसात आणि त्यातलोच हांव एक भाग्यशाली गेली 30 वर्षां हांव कला अकादमीची सपनां चडटां पूण आज ही सपनां खूब वेगळी दिसली जशें अब्दुल कलाम म्हणटात
if you want to shine like a sun, burn like a sun. The journey is as important as destination, so enjoy every step. म्हणजे प्रत्येक पाऊल म्हाका 30 वर्सां फाटल्यान व्हरतालें. आज सुद्दां म्हज्या गोवा कॉलेज ऑफ आर्टान पयलो दीस याद जाता. कॉलेजाचे पयले पाऊस घालताच नाकात गेलो रंगाचो वास. आज 30 वर्सां जालीं तरी तो नाकात तसोच घुटमळटा. ही तीच कॉलेज ज्या जाग्यार हांव डिझायनींग, पेंटिंग शिकलो, स्टील लायफ, नेचर ड्रॉइंग, ह्युमन फिगर, प्रत्येक गोष्टीतले बारकावे म्हाका घडयत गेले. ह्या ऑब्झर्वेशन्साचो फायदो म्हाका नाटकांत, फिल्माक आनी प्रिंट मिडियाक खूब जालो. From a young age, I found myself drawn to the world of visual art. It wasn't just about painting or sketching. It was about using symbology across various mediums like theatre, film, and graphic design to convey deeper meaning. Over the time, I discovered that silence could be as powerful as words, and that visual cue could evoke emotions and ideas in a way that language sometimes could not. Most of my work became a blend of silent, symbolic, and visually expressive storytelling. Looking back, I owe a great deal to the teachers of Goa College of Art. They did not just teach me how to create, they taught me how to truly observe the world around me, to see beyond the surface. Their guidance shaped my understanding of art in a profound way. I am also incredibly grateful to Rudreshwar Panji and the esteemed directors from Goa who entrusted me with the freedom to experiment, especially in theatre. They opened the doors that allowed my creativity to flourish in a way I hadn't imagined. परत एकदा गोविंद गावडे सर, आर्ट अँड कल्चर यांना सर्व पुरस्कार मानकऱ्यांच्या वतीनं धन्यवाद देत मी आपली रजा घेतो. थँक्यू. देव बरें करूं योगेश बाब. Now I request Srimati Lulu Fortis to speak a few words on this occasion. Good evening, everybody, and to all the dignitaries on the stage. I won't take all the names because I like it short and sweet. Okay? To everybody here this evening. पयले सुवातेर हांव देवाक आर्गां दितां. ताणें म्हजे भितर हो गूण वोंपलो आनी ही कला म्हाका फाव केली म्हूण. देवान दिल्ल्या हो ताळो अदीक स्वादीक करूंक वापरूंक आनी म्हजी ही कला फुडें व्हरूंक जायत्या जाणांचो म्हाका आदार आनी पाठिंबो फावो जाला. पयले सुवातेर फिलीप नेरी फॉर्तीस. ना तुमी सोजमाच्या तो आदलो मिनिस्टर म्हणून, नाजाल्यार तो आमचो कार्डिनल म्हणून, पूण तो न्हय, तो म्हजो घरकार. तो एक आशा एक बेसिस्ट आनी एक संगीतकार. म्हज्या फाटल्यान एक खांबो आनी फुडल्यान पासून एक दिवो कसो आसा. तेच परी म्हज्या दुवांचो, फामिलींचो, बरोबर वाजोवपी इश्ट मित्रांचो आनी म्हजी खांदारां आयकून म्हाका बरो प्रतिसाद दितल्या प्रेक्षकांचो हांव काळजांतान उपकार आठयतां. ल्हानपणी म्हजी माय म्हाका बरोबर मिसाक व्हरताली आमच्या कालांगूट खोबरावाड्याच्या कपेलांत. कॉयरांत ती कांतार करताली आनी हांव तिका पळयतालें. म्हाका दिसता गावपाची आवड म्हाका थंयतान सुरू जाली. वाटोच सोर्गेस माएस्त्रो इमिलियानो दे क्रूज हाणें म्हाका आपल्या पंगडांत गावंक संदी दिली. हें म्हाका एक व्हडलें भाग कशें. त्या खातीर सोर्गेस इमिलियान बाबाक हांव सदांच आभारी आसा. तशेंच आमचो स्वर्गेस्त क्रिस पेरी बरोबर 2 ओरिजिनल कांतारां, सोटवे राती आनी कुट्टाळेचो बुकूल रेकॉर्ड करपाक आनी ताच्या बँडान म्हज्या गोवा बरोबर गावपाक म्हाका भाग मेवलें. सोर्गेस क्रिस पेरीक सोर्गीचें सूख आवडेता. कोंकणी आनी हेर भाशेंतल्यानूय कांतारां गावपाक म्हाका देश विदेशांत शोज करपाक जायत्यो संद्यो मेवल्यो. खेरीत आयच्या दिसाक देव बरें करूंक म्हणटा आमच्या गोंयच्या सरकाराक आनी आर्ट अँड कल्चर डिपार्टमेंटाक चड करून
चड करून हो पंगड जो वावुरला ह्या पुरस्काराची सांज हो सुवाळो बरे भाशेन घडोवन हाडपाक आनी सोमेस आजीर आसलेल्यांक तुमकां सगल्यांक काळजाच्या खोलायेन तान म्हणटा देव बरें करूं सदांच मोग आसूं कांतार करूं दीस मोजे साता तुमच्या मोगात उपकारां आठयता देव बरें करूं. Well said and well sung, Lulubai. Thank you so much for expressing your heart out over here. परतून एक फावट कलावृद्धी पुरस्कार जोडपी सगळ्या जैतिवंतांक आम्ही मनाकाळजा सावन परबी दिता. तुम्ही एकदा जोरदार ताळयो वाजयात या सगळ्या कलाकारां खातीर आणि हांव तांचे लागीं मागता की तुमी सभाघरांत बसला येवचें. आमच्या मदीं ह्या सुवाळ्याक खास उपस्थित आसात मानाचे सोयरे म्हण मये मतदारसंघाचे आमदार तशेंच चेअरमॅन गोवा स्टेट हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड. एक स्वता कलाप्रेमी अशें व्यक्तिमत्व, रसीक अशें व्यक्तिमत्व आनी ताकाच लागून खंयचोय कला विशयक कार्यक्रम आसलो की प्रेमेन बाब थंय मुद्दाम जातीन हजर रावतात आणि पुराय कार्यक्रमाचो मनापासून आस्वाद घेतात. आणि म्हणूनच आमच्या आपोण्याक मान दिवन ते हांगा आयले. हांव तांच्या लागीं मागता सगळ्यांच्या वतीन तुमकां नमळाचें मागणें की तुमी तुमचे विचार ह्या समयार उक्तावचे. भोवमानेस्त प्रेमीन बापशेट. सगळ्यांक मायमोगाचो नमस्कार. गोंय सरकाराच्या कला आनी सांस्कृतीक खात्यान आज 2 पुरस्कारांचे वितरण हांगासर जाता. कला वृद्धी आनी कला गौरव ह्या कार्यक्रमाक व्यासपीठाचेर उपस्थित आमचे गोंय राज्याचे मानाधीक कला आनी सांस्कृतीक खात्याचे मंत्री माननीय श्री गोविंदजी गावडे, हे खात्याचे सेक्रेटरी श्री सुनीलजी, या कला आनी सांस्कृतीक खात्याचे डायरेक्टर श्री सकोणजी, या समितीचे अध्यक्ष कमलाकरजी, केरकर मॅडम, तशेंच मिलिंदजी, समोर बसलेले सगळे ज्येष्ठ कलाकार आणि उपस्थित जे कलाकार हांगासर आसात त्यांच्यांनी कला वृद्धी पुरस्कार घेतलो, त्यांचे सगळे मानकरी, त्यांचे सोयरेदार, पिश्ट आणि कला गौरव पुरस्कार प्राप्त जातले असे सगळे कलाकार भावानो भयणानो. आयज हो जो कलाकाराचो मान जाता, आमचे गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री आणि ज्यांच्या सुपीक अशा विचारांनी आयज कला वृद्धी हो जो नवो पुरस्कार आमच्या कलाकार भावांचो गौरव वाडोवपाक लागून, तांचो मान वाडोवपाक लागून आयज गोंय सरकारान जो प्रयत्न केल्लो आसा त्या बद्दल हांव चडांत चड आमचे कला आनी सांस्कृतीक मंत्री जे स्वता एक कलाकार आसा, तांकां जाण आसा की कलाकाराक एक प्रोत्साहन जर दिलें जाल्यार तेच्या जिवनात आनीक वृद्धी येवंक शकता. अशा तरेचे विचार जे घेवन आमच्या माननीय मंत्र्यान हो आयज कला वृद्धी जो पुरस्कार स्थापन केलो आनी आज वितरण जाता. पूण तेजे सगळ्या गोमंतकेच्या वातीनसून हांव तेंच्या मना काळजानसून तेंचे अभिनंदन करता, आभार. मित्रो, सगळे जाण आमी कलाकार आसात. पहिल्यान पयलीं देवा कडेन मागता आमकां सगळ्यांक आमची जी कला आहा तितून वृद्धी करपाक लागून देवान सदोदीत बरे विचार दिवचे. आयज आमी सगळेच कलाकार आसा हांगासर जमिल्ले
किंवा ह्या भुमीचेर रावणारे सगळेच आमी जन हे कलाकार आसा. प्रत्येक क्षेत्रान आमी जे वावुरता, संगीत, नाट्य, नृत्य, गायन किंवा पेंटिंग, या सगळ्या क्षेत्रांत प्रत्येकाक थोडी थोडीशी ज्ञान दिल्लें आसता देवान, आनी तेची वृद्धी कशी करप हें आपल्याचेर आसा. आमी जर आपलो व्यवस्थीत असो वेळ खर्च केलो आनी ह्या कलेन जर आमकां जर ग्रोथ जावपाक जाय जाल्यार जे डेडिकेशन दाखयलें जाल्यार ह्या संवसारांत जो कलाकार आहा तो आनंद निर्माण करपाचें काम करूं शकता. आमचें जीवन आनंदीत जर जातलें जाल्यार कलेच्या माध्यमांतसून आमी प्रत्येकाच्या जिवनात आनंद हाडूंक शकतले. आमच्या ह्या ल्हानशा गोंयांत प्रत्येक भागात आमी आनंद निर्माण जावपाक जाय. म्हणजे जी आमची संस्कृती आसा ती संस्कृती जर टिकोवन दवरली जाल्यार भितून आनंद आनीक त्रिगुणीत जावंक शकता. खंयच्याय देशांतले सुद्दां जो हॅपिनेस इंडेक्स जो म्हणटा आमी, आनंद कितले पर्यंत आसा, हॅपिनेस कितले पर्यंत आसा हे जाणून घेवपाक एक आमी सगळ्या जगान हो हॅपिनेस इंडेक्स हो काउंट केलो वता. आनी हॅपिनेस इंडेक्स काउंट करता आसतना काही गोष्टी त्या देशांतल्यो, त्या राज्यांतल्यो काउंट करता. पण ते त्या देशांत किंवा त्या राज्यांत कित पर्यंत सूख आसा हे मानपाचो एक इंडेक्स, आनंद निर्देशांक असो आमी म्हणटा, तो जर आमी विचार केलो आनी प्रत्येक देशान हे प्रत्येक वर्सा जशें आमी भुरग्यांचो रिकॉर्ड कार्ड आमी मेंटेन करता, भुरगे कित पर्यंत शिकला आनी ताचो रिजल्ट येता, तसोच प्रत्येक देशाचो किंवा प्रत्येक राज्याचो एक आनंद निर्देशांक आसता, हॅपिनेस इंडेक्स म्हणटा आमी. आनी हो डिपेंड उरता काही मूलभूत जे पैलू आसता तितून मुख्यतः आरोग्य क्षेत्र, शिक्षण क्षेत्र, म्हणजे त्या राज्याचे त्या देशांतल्या लोकांचे शिक्षण कितलें आसा, इकॉनॉमिक स्टेबिलिटी कशी आसा, हे काही मुद्दे आसा. आनी तितूनसून शिक्षण हो एक आनीक मुद्दो आहा. म्हणजे ज्या राज्यान किंवा ज्या प्रांतान शिक्षण जास्त आसतलें ते मागीर शिक्षण टेक्निकल एज्युकेशन आसूं किंवा त्या कलेच्या माध्यमांतल्यान शिक्षण आसूं, जे शिक्षण ज्या राज्यात आसात, ज्या प्रांतान आसात, ज्या देशान आसात, तो जास्त हॅपी आसूं शकता अशें आमी काउंट करता. तर आमच्या गोंयांत जी कलाकाराच्या शिक्षण घेतात लोक, आमचे आर्ट कॉलेज आसात, आयज आमच्या गोंय सरकारान अशे अनेक माध्यम केल्ले आसा तयार की कलाकार अजून निर्मिती जावपाक जाय. आमचे प्रामुख्यान ज्येष्ठ कलाकार जे असले ते स्वतः शिकलेले, भजन कलाकार म्हणून, नाट्य कलाकार म्हणून, त्यांच्या भितरले ज्यो क्वालिटीज आसल्यो ते त्यांनी डेव्हलप करपाक लागून तांकां कोचिंग किंवा कोण मार्गदर्शक अशें जास्त मेळोंक ना. एखादो गुरू खंयचो तरी त्यांना मेळ्ळो, त्याच्या माध्यमांसून त्यांच्यानी आपले सुप्त गुण जे आसले ते डेव्हलप केले. पण आयज सरकार आमचे सगळ्या कलाकारांक फुडें काडपाक लागून हेल्प करता. कलेच्या मळाचेर जे भुरगे फुडें सरपाक जाय ताका लागून आमचें सरकार आयज प्रयत्न करीत आसा. आनी शेवटी तांकां मान मेळपाक जाय हेजी सुद्दां काळजी घेतली वता. आनी हे काळजी आमचे कला आनी सांस्कृतीक मंत्री जे स्वता कलाकार आसा तेंच्यांनी एक आपल्या कलेची जाण आनी कलाकारांची कशी काळजी घेवप हे तांकां स्वता तेंची इच्छेन ते काम करीत आसात. हांव सगळे कलाकार ज्यांच्यांनी हांगासर कला वृद्धी आनी हांगा कला गौरव सन्मान प्राप्त जातलो सगळ्यांचे अभिनंदन करता. तशेंच सगळ्या गोमंतकीयांक आमच्या गोंय सरकारान ही उपलब्धता दिल्ली आसा, हेचो लाभ घेवचो. आयज कोणीच नांव उमेद जायनासतना आयज काही लोकांचो, काही आमच्या कलाकारांचो सन्मान जाता. फुडल्या वर्सा आनीक जातले. असे अनेक कलाकार फुडें येवपाक जाय ह्या हेतून आयज आमच्या गोंय सरकारान हो जो प्रयत्न केला तेजें स्वागत करूया. सगळ्यांचे अभिनंदन करता. देव बरें करूं.
देव बरे करू. बोमानिस्त प्रवीण बापशेठ, खूप सुंदर विचार तुम्ही मांडले आणि खूप सुंदर पद्धतीन कला वृद्धी हाजो खरो अर्थ कितें आसूंक शकता, कितें घेवंक जाय आणि कशा पद्धतीन कलेची वृद्धी जावपाक जाय जाल्यार कशें वागपाक जाय आणि कलेची कशी सेवा करपाक जाय हे तुम्ही तुमच्या भाशणांतल्यान खूब बऱ्या पद्धतीन सांगले. कला आणि संस्कृती खात्याच्या वतीन तुमकां मना काळजा सावन हांगा उपस्थित सगळ्यांच्या वतीन देव बरें करूं म्हणटा. ह्या फुडें आमी कला गौरव पुरस्कार भेटवणा कडेन वळया. गेली कितलीशींच वर्सां हो पुरस्कार खातें दीत आसा. ज्येष्ठ अशा कलाकारांचो सन्मान. कितलीशींच वर्सां जी तांणी तन मन धन ओपून आपलो वेळ दिवन जी कलेची सेवा केल्ली आसा ताजो गौरव करपाची ही संद राज्य सरकार आणि कला आणि संस्कृती संचालनालय या कलाकारांक दिता. सुरवेक नाट्य मळार हो पुरस्कार जोडला श्री प्रदीप राजाराम परब हाणी. वाजत गाजत आणि व्हडल्या मानान आमी ह्या कलाकारांक माचेर आपणे दिता. येवकार आणि तुमकां परबी. प्रदीप परब हे वारखंड पेडणे इथले रहिवासी असून आतापर्यंत सुमारे 100 नाटकांमध्ये भूमिका सादर केल्या. वयाच्या 7व्या वर्षी हौशी रंगमंचावर अभिनेता म्हणून पदार्पण केलं. तेव्हापासून आतापर्यंत विविध नाटकांमध्ये वेगवेगळ्या भूमिका साकारल्या आहे. कोकणी टेलिफिल्ममध्ये सुद्धा त्यांनी काम केलेलं आहे. कला अकादमीतर्फे आयोजित नाट्य प्रशिक्षण शिबिरामध्ये सहभाग, रसरंग उगवेतर्फे वाचिक अभिनय कार्यशाळेत सहभाग. नादश्री पेडणे या पुस्तकात त्यांच्या नाट्यकलेवर प्रकाशझोत टाकण्यात आला. अनेक संस्थांमध्ये त्यांनी कामं केली असून त्याबद्दल त्यांचा मान सन्मानही अनेक संस्थांच्या वतीने करण्यात आलेला आहे. या पुरस्काराचं स्वरूपही असंच आहे. 25,000 रुपये, शाल, श्रीफळ, पुरस्कार आणि प्रमाणपत्र. नाट्य मळार हो पुरस्कार जोडपी फुडले कलाकार तिसवाडीचे श्री गजानन पांडुरंग चोडणकर. चोडणगावचे रहिवासी गजानन पांडुरंग चोडणकर हे संगीत नाट्य कलाकार तसंच भजनी कलाकार म्हणून परिचित आहेत. आजपर्यंत अनेक भजन व आरती स्पर्धांमध्ये भाग घेऊन तसंच नाटकांमध्ये भूमिका साकार करून आपली कला त्यांनी रसिकांसमोर पेश केली आहे. भजनाचार्य पंडित सोमनाथ बुवाचारी तसंच भजन व संगीत तज्ञ वामन पिळगावकर, श्री सुदन थळी, मदन नाईक, श्री पुंडलिक कलंगुटकर, नाना शिरगावकर, प्रदीप शिलकर अशा संगीत तज्ञांचं मार्गदर्शन त्यांना लाभलेलं आहे. विविध ठिकाणच्या आरती स्पर्धांचं त्यांनी परीक्षण देखील केलेलं आहे. नाट्य मळार हा पुरस्कार फावो जाला श्रीमती सिंधू चंद्रकांत परब हांकां. सिंधू चंद्रकांत परब यांनी वयाच्या 17व्या वर्षापासून नाट्यक्षेत्रात प्रवेश केला. या प्रवासात गद्य आणि पद्य तसंच सामाजिक, ऐतिहासिक, पौराणिक अशा कितीतरी नाटकांमध्ये भाग घेऊन त्यांनी भूमिका सादर केल्या. काम करताना कैलासवासी सूर्या वाघ, कैलासवासी तातोबा वेलिंगकर, शंकर चिमुलकर, कांचन आमोणकर, नरेश कडकडे यासारख्या दिग्दर्शकांचं त्यांना मार्गदर्शन लाभलं. संगीत नाटकात भाग घेत असताना त्यांना गोव्यातील नामवंत ज्येष्ठ भजनी तज्ञ कैलासवासी नाना शिरगावकर, कैलासवासी कृष्णा माशेलकर, वामन पिळगावकर यासारख्या ख्यातनाम संगीत दिग्दर्शकांचं बहुमोल मार्गदर्शन लाभलं. आजपर्यंत जवळजवळ 100 नाटकांमध्ये भूमिका साकारल्या आहेत. त्यांच्या नाटकांच्या नावाची यादी फार मोठी आहे. प्रमुख स्त्री भूमिकेसाठी अनेक बक्षिसं तसंच प्रेक्षकांकडून प्रशंसाही त्यांना प्राप्त झाली आहे. पोएटिक जस्टिस या लघुपटातही त्यांनी भूमिका साकारली आहे. जसं नाटक तसं भजनी स्पर्धा, फुगडी स्पर्धा याबरोबर चित्रपटामध्येही त्यांचं योगदान आहे. सिंधू परब. नाट्य मळार हा पुरस्कार जोडला श्री चिदानंद दत्ताराम मडकईकर हाणी. चिदानंद मडकईकर
हे करमळी तिसवाडी हांगचे नाट्य कलाकार. तांणी गोंयच्या भायरूय भुमिका सादर केल्ल्यो आसात. भुरगेपणा सावन तांकां भाशण करपाची आवड. मुळावी शिकप चालू आसतना राष्ट्रीय फुडाऱ्यांचे पुण्यतिथी जयंती दिसा तांचें भाशण जातालेंच. फुडें ते रंगमाचेर पावले. नाटकुली, एकांकिका आनी उत्सव तशेंच सर्तींतल्या नाटकांनी तांणी जायत्यो भुमिका केल्यात आनी जायतीं इनामांय बी पटकयल्यात. पिरायेच्या 14व्या वर्सी तांणी गांवांतल्या जात्रेत महाराष्ट्राचा राजा ह्या नाटकात बाजींची भुमिका रंगयली आणि तेन्ना सावन दर वर्सा शिगम्यातल्या नाटकांत तशेंच हेर उत्सवात नाटकांत तांणी अभिनय केला. सूर राहू दे नाटकात मायकलची भूमिका, तशेंच प्रश्न तुमच्या निर्णयाचा, गुड बाय डॉक्टर, एकच प्याला, वाकेन पण मोडणार नाही, कॉल मी कॅप्टन रॉबर्ट अशा नाटकांनी विंगड भूमिका तांणी साकारल्या. साहित्य मळार हो पुरस्कार फावो जाला श्रीमती रेखा पुडवाल हांकां. रेखा पुडवाल या गोव्यातल्या मराठी साहित्य क्षेत्रामधले प्रसिद्ध असं व्यक्तिमत्व आहे. गोवा मेडिकल कॉलेजच्या फिजिओथेरपी विभागाच्या माजी विभाग प्रमुख आहेत. त्यांना दैनंदिन अनुभव, कथा, लेख, कवितांमध्ये सामावून घेऊन साहित्य निर्मिती केली आणि साहित्याच्या निर्मितीसाठी नैसर्गिक स्वभाव जोपासला. साहित्य क्षेत्रात त्यांनी केलेल्या कार्याची पावती म्हणून त्यांना अनेक पुरस्कार प्राप्त झाले आहेत. रणरागिणी राज्यस्तरीय साहित्य पुरस्कार, हिरकणी साहित्य पुरस्कार, तेजभूषण साहित्य गौरव पुरस्कार, राष्ट्रीय सेवारत्न पुरस्कार, महिला करागौरव पुरस्कार, काव्यरेखा, शब्द पालखी, मनस्पर्शी हे त्यांचे कविता संग्रह. अनेक दिवाळी अंकांसाठी तसंच मासिकांसाठी त्यांनी सातत्याने लेखन केलेलं आहे. साहित्य मळार हो पुरस्कार जोडला श्री दादू पांडुरंग परब हाणी. BSc, BEd, MA पर्यंतचं शिक्षण घेतलेले दादू परब यांनी ग्रेड 1 शिक्षक, जिल्हा शैक्षणिक निरीक्षक, मुख्याध्यापक म्हणून शिक्षण संचालनालयामध्ये सेवा बजावली. साहित्यातील योगदानासाठी त्यांना विविध सन्मान आणि पुरस्कार मिळाले. त्यामध्ये द गोवा हिंदू असोसिएशन मुंबई यांचा कवी बाबा बोरकर पुरस्कार, गोवा राज्य शिक्षक पुरस्कार, शारदीय साहित्य पुरस्कार, साधना प्रकाशनाचा उपासना पुरस्कार, कोकण मराठी साहित्य परिषद, गोव्याचा उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार, पेडणे येथील छत्रपती शाहू प्रतिष्ठानतर्फे लोककल्याणकारी कार्याचा सन्मान. त्याचप्रमाणे गोंधळ, विवेक, लोकप्रभा, गोमंतक, तरुण भारत, नवप्रभा इत्यादी दिवाळी अंकांमध्ये त्यांच्या कथा, कविता, लेख प्रसिद्ध झालेले आहेत. तसंच सृजन सोहळा, अरुण, शृंखला या मासिकांमध्ये कविताही प्रसिद्ध झालेल्या आहेत. साहित्य मळाचेर हा पुरस्कार जोडला श्रीमती सरस्वती दामोदर नाईक हाणी. सरस्वती दामोदर नायक ह्यो सांकवाळ गोंय हांगा रावपी कोंकणी साहित्यीक आसा. कोंकणी राजवास आंदोलनांतल्यो त्यो कार्यकर्त्यो. तांणी बाल साहित्यात आनी हेर साहित्यात दर्जेदार लेखन करून कोंकणी साहित्यात भर घातल्या. तांकां फावो जाल्ल्या पुरस्कारांमदी विश्व शांती केंद्र आळंदी, MIT पुणे आणि भारतीय कवयित्री संमेलन खुर्जा, डॉक्टर चंपाप्रसाद पुरस्कार, कोंकणी भाषा मंडळ बाल साहित्य पुरस्कार हांचो आस्पाव आसा. मुक्तरंग, अस्तुरी, आवय हे त्यांचे कविता संग्रह प्रकाशित झाल्यात. तसेच त्यांच्या कवितांचो अनन्य ह्या पत्रिकेत आस्पाव झाला. काणयांचे पेटूल, गोमूत्रबाईचे रहस्य, पिंकू वासवेल आणि भुरगो ही त्यांची फामाद जाल्ली बाल साहित्याची पुस्तकां. तांणी अणकारूय बी केला. कल्पनाची सायकल, बायोपना, सासणाची न्हीद, पंखा या साहित्य अकादमीच्या अणकारीत कविता झाल्यात आस्पाव आणि कवितेची साहित्य अकादमीच्या एन्थ्रोपॉलॉजी संग्रहातूय बी आस्पाव जाल्लो आसा. तियात्र मळार पुरस्कार जोडला श्री मिगेल जेकोब कार्मो लुईस फेर्नांडीस म्हळ्यारच प्रिन्स जेकोब हाणी. His first debut on stage was at the age of 18. त्यांचे तियात्र संदेशांनी भरिल्ले असतात. लोकांमध्ये सामाजिक जागृताय करपाचो आणि शिकवण दिवपाचो ते यत्न करतात. तियात्राचे गोयच्या ते सुपरस्टार जावन आसात आणि म्हणूनच प्रिन्स ऑफ कॉमेडी असो तांचो उल्लेख जाता.
ताणी तियात्राच्या पालकार जायते विक्रम घडयल्यात. तियात्रात मॅजिक ट्रिक सीन सगळ्यात पहिली प्रिन्स जॅकोबान हाडल्या. रंगमाचेर डॉबरमॅन कुत्र्याक लेगीत हाडलो. एका दिव्यांग भुरग्याक रंगमाचेर हाडलो जाणे पाक्का तियात्र गाजोवन सोडले. जायत्या फिल्मांनी काम केला आणि राष्ट्रीय पुरस्कारही त्या फिल्मांक मेळ्यात. प्रिन्स बाब जॅकोब. तियात्र मळार हो पुरस्कार जोडला श्री जॉन वाज हाणी. जॉन वाज हे मार्कुस वाज या नावान तियात्राच्या पालकार चड फामाद आसात. गायक, संगीतकार, लेखक आणि अभिनेतो म्हण तियात्राच्या माचेवेले ते गाजिल्ले कलाकार आसात. फाटली 60 वर्सां रंगमाचेर आपली कला सादर करता आणि तातूंतय तांणी व्हड वावर करून नामना जोडिल्ली आसा. तांच्या तियात्राचो प्रवास 1963 वर्सा अभिनेतो म्हण पियारेच्या 7व्या वर्सा सुरू जालो आणि तियात्राच्या पालकार वट्ट 60 वर्सां आपली कला लोकांक दाखोवन तांणी लोकांची मनां जिखल्या. तांणी कुवेत, कतार, बॅरिन, मस्कत, लंडन, अमेरिका, कॅनडा तशें पुराय भारत देशांत तियात्रांत भुमिका केल्या. तांणी कंपोज केल्ली गितां, गायिल्ली गितां, तियात्र बरयल्ली आसात आणि 1000 परस चड गितां तांणी बरयली. गोंयची गिरेस्तकाय, अमेरिकन ग्रीन कार्ड, 12 म्हयने, हांव मांड वो ग्रास, ओल्ड इज गोल्ड अश्यो तांच्यो 5 ऑडिओ व्हिडिओ सीडीज गाजिल्ल्यो आसात. तियात्र मळार पुरस्कार जोडला श्री आंतोनियो झेवियर कुरिया हाणी. Antonio Bab sang his first decent solo in Palkaचा Kuris by Johnny Borracco. गोंय तियात्र अकादमी आणि मुखेल वेंचणूक अधिकारी पणजे हांणी 13 एप्रिल 2019 या दिसा घडोवन हाडिल्ल्या नैतिकतायेन मतदार करचे खातीर जागृताय करपी कातारा सर्तीत तांकां सर्वोत्कृश्ट गीत बरोवपाचे इनाम फावो जाला. कला अकादमी, तियात्र अकादमी तशेंच सम्राट क्लब पणजी हांणी घडोवन हाडिल्ल्या कोंकणी कातार सर्तीत ते सदांच सहभागी जाल्ले आसात. दोतीक लागून, रूपकार, आसरो, शेबासकी फावो, कायद्या विरुद्ध, जोैतवंत, चीट, फाल्यां येता, सोशीत तो भोगिवंत, म्हजो तियात्र सोंपलो अशा प्रकारच्या तियात्रांनी तांणी भूमिका रंगयल्ल्यो आसात. भजन या मळाचेर पुरस्कार जोडला मुरमुगांवचे श्री अशोक अर्जुन मांद्रेकार हांणी. दोगूय भोवन आसते लागीं लागीं मागता की तांणी पुरस्कार भेटोवचे. अभिनंदन तुमचे. अशोक बाब मांद्रेकार हे गोव्यातील ज्येष्ठ भजनी कलाकार. गेल्या 40 वर्षांपासून गोवा कला अकादमीच्या भजनी स्पर्धेमध्ये आवर्जून सहभागी होत असतात. 1982 साली त्यांना कला अकादमीच्या भजन स्पर्धेत राज्यस्तरीय सर्वोत्कृष्ट गायकाचा पुरस्कार मिळाला. गोवा सरकारनं त्यांना 1988-89 साली उत्तर प्रदेशातल्या इलाहाबाद कुंभमेळ्यात भजन महोत्सवात सहभागी होण्याची संधी दिली. तिथे त्यांनी गोव्यातील पारंपरिक भजनातील वेगवेगळे अभंग सादर केले. गोव्याबाहेर अनेक ठिकाणी त्यांनी भजनाचे तसंच इतर सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर केलेले आहेत. श्री गजानन पागी भजन मळार गजानन बाबाक हो पुरस्कार फावो जाता. गजानन बाब हे काणकोणचे कलाकार आसात. गजानन फोणजी पागी काणकोणचे ज्येष्ठ भजनी कलाकार. तांचे बापूय आणि पहिले गुरु कैलासवासी फोणजी सोयरू पागी हे लोक कलाकार आणि नाट्य कलाकार. नाटकात ते बायलांची भूमिका करताले. तांच्या मार्गदर्शनाखाला गजानन हांणी भजन, शिगम्यातलो गोफ, तालगडी, घुमटवादन, आरती आणि नाट्यकला शिकून घेतली. आपल्या कलेच्या प्रवासात तांणी वट्ट 17 गुरूंकडल्यान तसेच कार्यशाळांतल्यान हार्मोनियम आणि भजनाचे मार्गदर्शन घेतले. तांणी वट्ट 11 मंडळात भजन शिकयल्ले आसा. जायत्या फामाद भजनी कलाकारांक तसेच कीर्तनकारांकूय तांणी संगीत साथ केल्या. कला अकादमीच्या भजनी सर्तींनी उत्कृष्ट संवादिनी साथी म्हण ते जायत्या वेळार इनामांचे जैतिवंत थारल्यात.
तसेच सामाजिक, पौराणिक, संगीत, काल्पनिक, ऐतिहासिक अशा वट्ट 27 नाटकात ताणी बऱ्यात बऱ्यो भूमिका निभयल्ल्यो आसात. भजन मळार हो पुरस्कार जोडला तिसवाडीचे श्रीमती रत्नप्रभा संदीप नाईक यांनी. श्रीमती रत्नप्रभा संगीत नाईक या मळार खोर्ली इथल्या रहिवासी असून गेल्या अनेक वर्षांपासून महिला भजन कलेत योगदान दिले. उत्कृष्ट भजनी कलाकार म्हणून गोव्यात प्रसिद्ध आहेत. त्यांनी स्वतः महाबळेश्वर भोसले यांच्याकडून 15 वर्ष भजनाचं मार्गदर्शन घेतलं. आपल्या उपजीविकेचं काम करता करता देवाचं नामस्मरण आणि भजन कला जोपासणं त्यांनी सुरूच ठेवलं. अनेक तरुणींना त्या शिवणकलाही शिकवतात. खेळण्यातल्या बाहुल्या कशा बनवायचा याचं प्रशिक्षण त्याने अनेकांना दिलं. अखिल भारतीय महिला परिषद या संस्थेच्या संचालक म्हणून त्यांनी अनेक वर्ष काम पाहिलं. पुणे, बेंगळूर, मैसूर, उटी आणि महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी जाऊन भजन व साक्षरतेचंही कार्य त्यांनी केलेलं आहे. भजन मळार कलागौरव पुरस्कार जोडला फोणेचे श्री श्रीधर सावळो सतरकार हाणी. श्रीधर सतरकार हे आपेवाळ पिरवळ हांगा रावपी भजनी कलाकार आसात. संगीत कला ही ईश्वर सेवा हेच ध्येय बाळगून तांणी पिरायेच्या 16व्या वर्सासावन संगीत शिकप सुरू केले. तांचे पहिले गुरु रमाकांत वळवयकार, प्रदीप माड्डोळकार, मोलू बोरकार आणि प्रभाचारी हांच्याकडल्यान पखवाज आणि तबल्याचे शिक्षण घेतले. थोड्याच काळा भितर तांणी पखवाज आणि तबले वाजोवपाची कुशळटाय आपणायली आणि मागीर केन्नाच तांणी फाटल्यान वळून पळोवंक ना आणि कलेचो प्रवास नेटान सुरूच दवरलो. संगीत नाटकांनी तबले वाजोवपाच्या जायत्यो संदी तांकां मेळत आयल्यो आणि तातूंतल्या तातूंत तांच्या भितरली कला खऱ्या अर्थान फुलून आयली. गोंय कला अकादमीच्या अखिल गोंय संगीत नाट्य सर्तीत उत्कृष्ट पखवाज वाजोवपी पुरस्कारय तांकां फावो जाला. तांच्या वावराची पावती म्हण तांचो जायत्या संस्थांनी भोवमानूय केल्लो आसा. म्युझिक या मळार हो पुरस्कार जोडला साल्सेटचे श्री आग्नेलो साताना डिसिल्वा हाणी. तुम्हीच तुमकां स्फूर्त दियात ताळयो वाजोवपा खातीर. आग्नेलो सातान द डिसिल्वा हांचो जल्म मडगांव हांगा जालो. ते प्रतिष्ठीत दा सिल्वा घराण्यांतले आसात, जे घराणे गोंयच्या संगीताच्या आणि तियात्राच्या पालखावयल्या वावरा खातीर फामाद आसा. तांचे मदीं संगीत आणि ड्रम हांचे बद्दल जो मोग आसा तो तांचे भाव कोनी एम हांणी जागयल्लो. तांचे पहिले ड्रम किट तांकां फामाद तियात्रिस्ट आशिल्ले तांचे भाव सर्गेस सी दा सिल्वा हांणी भेट दिल्लो. आग्नेलो हांच्या संगीताचो प्रवास तांच्या एटम्स या पहिल्या बँडान सुरू जालो. त्या उपरांत हार्ड रॉक आणि मेलोडी मेकर्स या गोंयच्या फामाद बँडात ड्रम वाजोवन गोंयच्या संगीताच्या मळार तांणी आपली छाप घाली. संगीताच्या मळार वावरूत असताना सामाजिक कार्यानूय तांणी आपले व्हड अशें योगदान दिल्लें आसा. आग्नेलो सातान द सिल्वा. लोककलेच्या मळार फोणेच्यो बाय कल्याण भागे देविदास हांणी कलागौरव पुरस्कार जोडिल्लो आसा. जोरदार ताळयांनी आमी तांकां येवकार दिवया. श्रीमती कल्याण भागे देविदास. लोककलेचे गिरेस्त दायज सांबाळपाची परंपरा आशिल्ल्या घराण्यांत तांचो जल्म. तांकां धालो, फुगड्यो आणि देवळांतल्या गायनाचो व्हड अनुभव आसा. फाटली 60 वर्सां सावन त्यो लोककलेच्या मळार आपले योगदान दीत आयल्यात. आता मेरेन गांव पावंड्यावेल्या तशेंच राज्य पावंड्यावेल्या जायत्या सांस्कृतीक कार्यावळींत वांटेकार जावन आपल्या आंगणातल्या धालो आणि फुगड्यांच्या कलेचो आविष्कार तांणी घडयलो आसा. जायत्या तरणाट्या चलयांक धालो आणि फुगड्यांचे कल्याणबाई प्रशिक्षण दिता.
आता मेरेन तांणी तालुका पावंड्यावयल्या जायत्या सांस्कृतिक महोत्सवात वांटेकार जाल्या आनी तांकां रसिकां कडल्यान व्हड अशी शाबासकी मेळ्ळ्या. लोककले खातीर हो पुरस्कार मेळ्ळा मुर्मुगांवचे श्री आंतोनियो वाज हांकां. अँथनी वाज हे कुठ्ठाळे रावतात. तांणी इयत्ता 12वी मेरेन शिक्षण घेतलें. तांणी थिएटर कला अभ्यासक्रम पुणे हांगच्यान पुराय केलो. गोंय कला अकादमीन घडोवन हाडिल्ल्या तियात्राच्या कृती सत्रांनी ते वांटेकार जाले. यंग स्टार्स ऑफ मुंबय ह्या संस्थेचे ते वांगडी. तांणी गोंय आनी मुंबय हांगा तियात्रांनी भुमिका सादर केल्या. तांणी गोंयच्या राजभास चळवळींत वांटो घेतिल्लो आसा. 1986 वर्सा तांणी आवाज थिएटर पंगड गोंय हांची थापणूक करून गोंय आनी मुंबय तशेंच दिल्ली हांगा कोंकणीची कृतीसत्रां घडोवन हाडिल्लीं आसात. 2012 वर्सा तांणी कोंकणीच्या उदरगती खातीर तशेंच लोककले खातीर नीज कला केंद्र संस्थेची थापणूक केली आनी गोंयभर कोंकणी लोककलेच्यो कार्यावळी केल्यो. तांची राखणो ही कादंबरी मुंबयच्यान प्रकाशीत जाल्या आनी ताका जायते पुरस्कार आनी भोवमान फावो जाल्ले आसात. एंथनी बाब, तुमकां मनाकाळजांत हांव परबी. हस्तकलेच्या मळार हो पुरस्कार जोडला फोंडेचे श्री श्रीकांत पंढरी सतरकार हांणी. श्रीकांत उर्फ सूर्यकांत पंढरी सतरकर हे कुर्टी फोंडा येथील रहिवासी. फोंडा तालुक्यातील आणि आजूबाजूच्या समाजातील लोकांसाठी ते झाडपाल्याच्या औषधांसाठी उपयुक्त व्यक्ती म्हणून त्यांची ओळख आहे. त्यांना जंगलाचं संपूर्ण ज्ञान आहे. शेकडो वनस्पती त्यांच्या उपयोगासह ते ओळखू शकतात. जंगली झाडांबद्दल त्यांना असलेली रुची आणि कौशल्य हे फार महत्वाचं आहे. त्यांच्या या ज्ञानामुळे त्यांच्या घरातील श्री गणेश चतुर्थी उत्सवादरम्यान गणपतीच्या वर छताला बांधण्यात येणाऱ्या माटोळीला रानातील अत्यंत दुर्मिळ फळं, फुलं, मुळं, देठ, बिया इत्यादी पाहायला मिळतात. आणि दुर्मिळ वनस्पती आणि आयुर्वेदिक तसंच औषधी वनस्पतींबद्दल माहितीचा समृद्ध वारसा श्रीकांत सतरकर यांच्याकडे आहे. सगळ्यांनी कार्यक्रम सोपतकच श्रीकांत सतरकर हांका भेट दिवपाक हरकत ना. सगळ्यांक आरोग्याच्या समस्या असतातच. निमणे 2 पुरस्कार उरल्यात. मूर्तिकले भितर हो पुरस्कार फावो जाला फोंडेचे श्री मधु नायक गांवकर हांकां. मधुकर यशवंत नाईक गांवकर यांचा जन्म खांडोळा या गावात झाला. गोव्याच्या शिल्पकला क्षेत्रासह नाट्य क्षेत्रामध्ये तसंच पर्यावरण जागृतीचं कार्यही ते सातत्याने करत आलेले आहेत. 62 वर्ष ते नाट्य क्षेत्रात कार्यरत आहेत. अनेक नामवंतांचं मार्गदर्शन त्यांना लाभलं. अनेक नाटकामध्ये त्यांनी दर्जेदार अशा भूमिका सादर केल्या. गेल्या 25-30 वर्षांपासून झाडाच्या मुळांपासून उच्च प्रतीची काष्ठशिल्पे तयार करण्याचं काम ते करतात. कला अकादमीच्या कला प्रदर्शनात त्यांच्या शिल्पकृतीला 2ऱ्या क्रमांकाचं बक्षीस प्राप्त झालं. पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी समाजामध्ये जागृती निर्माण करणारे त्यांचे लेख गोव्याच्या अनेक दैनिकांमधून प्रसिद्ध झालेले आहेत. पाण्यासंबंधी जलयात्रा आणि गोमंतकाच्या जीवनदायिनी ही त्यांची 2 पुस्तकं प्रकाशित झालेली आहेत. चित्रकलेच्या मळार हो पुरस्कार जोडला बिचोलीचे श्री नंदकिशोर नाईक हांणी. श्री नंदकिशोर सोमनाथ नाईक बिचोली गोवा इथले रहिवासी. एक उत्तम असे चित्रकार. नाटकांसाठी लागणारे पडदे रंगवण्याच्या आणि नेपथ्य साकारण्याच्या कलेत ते अतिशय पारंगत आहेत. मागील 28 वर्ष नाटकाचे पडदे रंगवून ते कलेची जोपासना करतात. ऐतिहासिक, पौराणिक, काल्पनिक, कोकणी, तियात्र यासारख्या नाटकांसाठी त्यांनी पडदे रंगवले.
आतापर्यंत जवळपास 2000 पडद्यांची निर्मिती त्यांनी केली. महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोव्यातील बहुतेक सर्व व्यावसायिक संस्था, मंदिरं यांच्याकडे त्यांनी